नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मालीम जेट्टीचेर तकलेर फातर घालून कामगाराचो खून. शेनवारा रातीची घडणूक. पर्वरी पुलिशेन कागाळ नोंद. फुडलो तपास सुरू. शिवोली सेंट एंथनी चर्ची लागसार जाल्ल्या हिट अँड रनान थळावो जखमी. वेगान येवपी विदेशी पर्यटकान थळाव्याक धपको दिवन काडलो पळ. बाटले पेडण्या घरान घुसून केलो बायलेचेर हल्लो. मंगळसूत्र आनी मोबायल फारावन पळ काडिल्ल्या चोराक पेडणे पुलिशेन केली अटक. उत्तर गोंयांत 1 लाख जाल्यार दक्षिणेन 75,000 परस जाणांनी केले टेनंट व्हेरिफिकेशन. वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर पुलिशेन राबयिल्ली मोहीम. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलाची माहिती. सोशल मिडियाचेर गोंयची बदनामी करप्यांचेर घालपाक जाय केशी. पर्यटन खात्याक पत्र बरोवन करपाक लायतलो कारवाय, सांगता कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो. करंजाळी गार्डनाची जाल्या अवधिकाय. घसरगुंडी चोपाळे मोडल्यात. भितर आशिल्ल्या काम्यांक कळम. गार्डनाचे करचे सोबितीकरण. थळाव्यांची मागणी. आता खबरो विस्तारांत. शिवोली सेंट एंथनी चर्ची लागसार शेनवारा राती हिट अँड रन जालो. नेटान आयिल्ल्या विदेशी पर्यटकान एकले थळाव्याक धपको दिवन पळ काडलो. ह्या अपघातान थळाव्या नागरिकाक बरोच माल लागला. उपचारा खातीर ताका हॉस्पिटलांत भरती केला. पुलिशेन घडणूक थळाचो पंचनामो केलो. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या विदेशी पर्यटकाचो पुलीस सोद घेतात. ॲक्सिडंट कसो जालो? तूं खंयसून वयतालो कितें? काय कळोंक ना तुका कसो जालो? तूं मारली ती गाडी तुजेर कोणें? कांयच कळोंक ना. कितें जाल्लें? ॲक्सिडंट कसो जालो? एकटो आसलो. आनी कितें कळलो? म्हणजे खंयसून वयतालो? कोणें मारली? फॉरनर कोण तरी. ओके. हो कसो वयतालो? घरा वयतालो म्हणजे. आनी मागीर फॉरनरान थेट हेजेर मारली, पांयार मारली. आतां कितें इंजर्ड जालो? पांय फ्रॅक्चर आसा. ओके. फॉरनर आतां खंय आहा? कितें फॉरनर पळोवलो मारून. ओके. अजून काय फॉरनराचो पत्तो ना. गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर गोंय पुलिशेन पुराय गोंयांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. ह्या मोहिमे अंतर्गत ह्या वर्सा उत्तर गोंयांत वट्ट 1 लाख जाल्यार दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 75,887 जाणांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन पुराय केलां. ह्या मोहिमे अंतर्गत भाड्याचे कुडीक रावपी बिगर गोंयकारांची पुलिशेन तपासणी केल्या. फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांचो आंकडो हिसपा भायर वाडिल्लो. चडशा घडणुकांनी गोंया भायले लोक घुसपिल्ल्याचे दिसून आयिल्ले. घडणुकांचो तपास करतना पुलिसांक गुन्यांवकारांचो सोद घेतना जायत्यो अडचणी आयिल्ल्यो. ताका लागून पुलिशेन टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. भाड्याचे कुडीक रावपी बिगर गोंयकारांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचे म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोंय पुलिशेक आदेश दिल्लो. मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाचे पालन करून पुलिशेन पुराय गोंयांत टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयिल्ली. हातूंत तांच्यांनी भाड्याच्या कुडींनी रावपी बिगर गोंयकारांची तपासणी केल्ली. ह्या मोहिमेंत ह्या वर्सा उत्तर गोंयांत वट्ट 1 लाखा परस चड जाणांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन केले. जाल्यार दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 75,887 जाणांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन केले. That in October, following the directions of Honorable Chief Minister of Goa and the directions of the DGP Goa, in North Goa we had started doing special camps for persons to get their tenants verified. And today we are glad to share with you that during the whole of 2024 we have
crossed the figure of 1 lakh. Almost more than 1 lakh tenants have been verified during the whole of 2024 up till 31st October. And just in the month of October, because of the efforts of our staff, we were able to verify around 55,000 tenants. A breakup of police station wise I have shared with you in a press note. You can find those details there. But in all police stations, citizens were encouraged to get their tenants verified, and we have seen a very positive response from the people of Goa, because of which we are hopeful that as the tourist season approaches, and we are also going to have certain important events lined up in November, especially with IFI and Exposition. This tenant verification drive will help us in providing a safe and secure environment for these events to pass by. So in which is the highest? इसके अंदर all police stations have done good work, but if you want to know the maximum which has been done, the maximum has been done in Porvorim police station. Porvorim police station during this year has done around 20,000 verifications. Kalangut has done a good job. It has verified almost 18,000 tenants. Old Goa has verified around 12,000 tenants. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. सोशल मिडियाचेर गोंयची बाली, थायलंड आनी श्रीलंके वांगडा तुळा करून बदनामी करप्यांक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन उजरावन काडला. गोंयची बदनामी करपाचो तांकां कसलोच अधिकार ना, देखून तांचेर केशी दाखल करपाची गरज आशिल्ल्याचें मायकल म्हणटा. बाली, थायलंड आणि श्रीलंकेच्या पर्यटनाकडे आम्ही गोंयची तुळा करपाकूच शकना. काय विषय आसात ते सुटावे जावपाकूच जाय. अशें असले तरी गोंयची बदनामी करपाचो कोणाकूच अधिकार ना, अशें आमदार मायकल लोबो सांगता. ह्या विशयी आपूण पर्यटन खात्याक पत्र बरोवन सोशल मिडियाचेर गोंयची बदनामी करप्यांचेर केशी घालच्यो म्हण मागणी करतलो, अशें ताचें म्हणणें. आमचे गोंयचें नांव डिफेम करपाक सोदता, तेंचेर केस फायल करपाची गरज ना. दे हॅव नो रायट टू defame our state, which is promoting tourism, which is one of the best tourist destination in India. When we talk about India and when we talk about the world, we are also ranking somewhere. So nobody has a right. We also address to the media so many issues and problems. आम्ही address करता की beach clean आसची, collection सारखे जावचे वेस्टाचे, लायफ गार्ड सारखे आसचे, रोड सारखे आसचे, पॉट होल्साचे एड्रेस आम्ही केला. जस्ट बिफोर द सीजन स्टार्टेड ऑल ओवर गोवा रोड्स हॅड पॉट होल्स. सो तेजेंय काम सुरवात जाल्लें. म्हणजे आमी एड्रेस करप हो इशू, आनी मुख्यमंत्री आसूं, त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसूं, त्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसूं, तेणें हें फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी आमकां करून दिवपाची गरज आहा तें काम. वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इट इज वॉटर प्रॉब्लम or any problem, we need to address these issues. Whether there are touts on the beach, we need to address this issue. I am not saying that we are very clean or we have it is one of the destination which has no problems. Every tourism destination in the world has problems. Some problems can be seen, some problems cannot be seen. So अशे आमकां डायरेक्टली बदनाम करपी लोकांचेर कारवाई जावची म्हणून हांव प्रेसाक एड्रेस करताय. आनी I will also write to the director of tourism that they, on behalf of the Department of Tourism and on the state of Goa, they should file a complaint. We also need to put certain things in place. I also agree with that we have to address all the different issues which are troubling the tourism sector, which are having adverse effects on tourism. We need to address this issue, but at the same time, if somebody is defaming us, we need to be vigilant, and Department of Tourism should immediately take this up and file a complaint on that person. करंजाळी गार्डनाची सामकी अवतिकाय जाल्या. गार्डनाची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान भितर आशिल्ले झोपाळे, बाग तशेंच हेर वस्तू मोडल्यात. तेन्ना सरकारान ह्या गार्डनाचें परतून सोबितीकरण करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे करंजाळेचें गार्डन
एका वेळार सुंदर अशें हें गार्डन आशिल्लें, मात आतां ताची सामकी बाबत स्थिती जाल्या. हालीं तेंपार गार्डनाची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान ताची सामकी अवतिकाय जाल्या. गार्डनांत आशिल्ले झोपाळे, घसरगुंडी आनी हेर ल्हान भुरग्यांक खेळपाक घातिल्ल्यो वस्तू आतां मोडल्यात. तशेंच विसव घेवपा खातीर केल्ल्या शेडींचे पत्रे उबोवन गेल्यात, जाल्यार सगळ्या खांब्यांक कळम आयल्या. इतलेंच न्हय जाल्यार गार्डनांत आशिल्ले टॉयलेटीची सामकी बाबत दशा जाल्या. तेन्ना गार्डनाचें सोबितीकरण करून ते पयलीं सारकें करून दिवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. What garden ek timer was a beautiful garden. People used to come here, children used to come and play. Look at the condition of the playing equipment now. Sagle modun gela. Ata dista the whole focus, the whole concentration is on that new garden that has been made in Talegaon. Lot of money has been spent, lot of slides, play equipment has been put there. But at the same time, this also should have been taken care of. Wo ek boro zago, boro garden. Poila ringa khub log yetale morning and exercise ko. Haw aniki yeta. But look at the condition of this. Very, very sad and deplorable. Kite muntat, this is a kind of kite muntat negative treatment being given to this area for reasons best known to the authority. Inga maintenance, inga kinds korona. Just maintain. Don't make it as swanky and new as the new place just outside the house. But at least. कितें म्हणटात हाजे आपकी बरें आसूंक जाय that this should be brought back to its कितें म्हणटात original जशें आसले तशें होय तशें आसलें तशें करपाक जाय. मागीर आतां जेन्ना कितें स्टार्ट जाता न्हू ते मागीर मेंटेन करपाक न्हू कोण कांय ध्यान दिना. आनी आयज आमी ह्या गार्डन इट इज इन करांजले एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस गार्डन कित्याक हिंगा जायतीं भुरगीं आहा. आतां आमी दिवाली वेकेशन म्हणून पण परिस्थिती कितें जाला की सगळें मोडलां आनी मेंटेनन्स करपाक कांय इंटेंशन ना हांकां. स्विंग्स ना, मागीर तूं एंट्रन्साक पळयल्यार डस्टबिन्स ना सारके. मागीर हांव हिंगा मातशें दाखय वयर सगळें हिंगा मोडलां आनी परिस्थिती एवरीथींग इज रस्टड. कोणाचे तकले कितें पडत जाल्यार भुरग्याचे तकले पडत जाल्यार वायट जातलें. मागीर हिंगा टॉयलेट्साची परिस्थिती इतली वायट आहा. पयले उदीक ना टॉयलेट्सान आनी जे टॉयलेट्स बांदला पासून ते हांव नको कितें कोण वचत जाल्यार पासून इन्फेक्शन येवन भायर सरतलें. करांजले चिल्ड्रन्स पार्क इज इन अ टोटल मेस. हांव एक आवय धाकटें आसतना आय यूज्ड टू ब्रिंग माय सन दॅट वॉज अरावंड माय सन इज गोइंग टू बी 14 years. When he was 3 years old I used to bring. That time it was much better. But आता 10 or 11 years since this garden is opened up, it should have been even more better. But it is the worst ever garden that I have seen in the whole of Goa. करांजलीन जे चिल्ड्रन्स पार्क जे गार्डन आसा थंयसर कितें परिस्थिती आसा ती सगळ्यांनी आमी पळयली. आनी त्याच बरोबर जे म्हणजे हांगासरले लोक जे आसा ते रावपी तांचे कडेन सुद्दां आमी उलयली जाल्यार खऱ्यांनीच ह्या गार्डनाची सारकीच बिकट परिस्थिती आसा आनी सरकारान हाचेर बेगीन लक्ष घालपाक जाय. कारण म्हटल्यार पयलींचे जर फामाद अशें गार्डन म्हणीत जाल्यार हें गार्डन आशिल्लें आनी हांगासर जायते लोक व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी सुद्दां करताले. पूण हालींच्या कांय म्हणजे म्हयने म्हणूंक शकता की आमी वर्सां म्हणूंक शकता की हें गार्डन सारकेंच म्हणजे ताजी मेंटेनन्स नाशिल्ल्या कारणान हे गार्डनाची सारकीच परिस्थिती वायट जाला. हाचे खातीर बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालून जे मेंटेन करपाक जाय हांगासरले गार्डन जे आसा ते म्हणजे पयलीं आशिल्ले तशेंच करून दिवपाचे अशी सुद्दां त्या लोकांनी म्हणजे मागणी केल्लेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. बेती वाठारांतल्या मालीम जेटीचेर शेनवारा राती 35 ते 40 वर्सां पिरायेच्या एका कामगाराचो खून जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या कामगाराच्या तकलेर फातर घालून खून केल्ल्याचें कळटा. देखून पर्वरी पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. मालीम जेटी कडेन म्हणजे मांडवी पुलाचे सकयल सारके एक लेबराचेर तेजेर फातर घालून तेजी हत्या केल्ली आसा. आनीक हो जो जे मृत्यू जाल्या तेजे वय सुमारे आसतले 35-40 ह्या वय गटांत भितर आसतलो तो. आनीक तेजे तकलेर फातर घालून तेका थंय मारलो. आतां ही जी फुडली जी तपास आसा ती पर्वरी पुलीस करतात. आनीक हेजी फुडली जी अपडेट आसा ती आमी तुमचे मुखार घेवन येतले. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर गौरेश गांवकर.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजप पदाधिकाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप काँग्रेसीन केला. ह्यान फुडें येवपी सरकारी नोकऱ्यो कर्मचारी भरती आयोगा अंतर्गत जातल्यो काय ना हें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. तशेंच फुडाराक जावपी नोकर भरती तेच बरोबर अधिकाऱ्यांक दिल्ल्या सेवा वाडीचेर नदर दवरपा खातीर उच्चस्तरीय समिती नेमची अशेंय काँग्रेसीन मागलां. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजप पदाधिकाऱ्यांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरान केलो. ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या दुबावितांक 2 दिसां भितर जामीन कसो कितें मेळपाक शकता अशेंय कार्लोस विचारता. मुख्यमंत्र्यान पुजा नायकाक 4 म्हयन्या पयलीं पुलिसांच्या ताब्यात दिल्ली, पूण तिका फकत शिटकावणीच दिवन रोखडीच परत कशी सोडली अशेंय ताचें म्हणणें. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी तांणी केल्या. तशेंच मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्यांतल्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलान आपल्या बायलेक सरकारी नोकरेक लावपा खातीर दिपश्री सावंताक 5 लाख रुपया दिल्ल्याचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. ह्या सरकारान एक स्टंट केलो. मुख्यमंत्र्यान सांगले की सगळे जॉब आम्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फत आम्ही घेतले. थोड्यो लोकांक दाखोवपाक थोड्यो जायराती काडल्यो. पूण कितले जॉब आज स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर मेळे हाचो आंकडो ना. आता ह्या गोंयच्या युवकांक गोंयकारांक अजूनही ह्या मुख्यमंत्र्यान क्लियर केले ना की जे जॉब येतले किंवा जे जॉब आसा ते स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडरच मेळटले म्हणून हे खंयच क्लियर ना. म्हाका दिसता सरकारान मुख्यमंत्र्यान पयलीं क्लियर येवपाक जाय की खंयच्याच भुरग्याक खंयच्याच गोंयकाराक जो आसा हे एजंटा थ्रू जॉब मेळचे ना पूण स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर मेळटलो. हे आज क्लियर तो सांगना. मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर क्लियर उलयना, फक्त गोंयकारांक असो दळमळीत दवरता. सो आमचो चार्ज आसा मुख्यमंत्र्यान हो स्टँड क्लियर करचो की जे जॉब जे येतले किंवा जॉब जे आसा ते बाबा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडरच मेळटले. आमचो आनी एक डिमांड आसा की म्हाका दिसता हाय लेवल एक कमिटी जावपाक जाय. आणि आज गोंयांत बाबा कितले जागे खाली आसात, कितले जागे आमी भरूना, कितल्यो वेकन्सीज आसात हे म्हाका दिसता गोंयकारां मुखार एक व्हाईट पेपर येवपाक जाय. आमचे मोनार्कीत आमी चिंतात एसलेस स्कॅम हे एक बारीक मनशाचो स्कॅम न्ही. दिस इज नॉट अ वन टाइम स्कॅम. दिस इज गोइंग ऑन अक्रॉस गोवा विथ नॉट जस्ट वन प्लेयर but multiple players. How come this racket can go on? First, not known by the police intelligence, by the government intelligence, no action taken, nothing stopped unless on Vidur Vasula Hatima in Sovereign Racket Purpa. So there has to be a player in the game. And I am saying one more thing, that it appears that I would make this allegation with serious charge that there are BJP functionaries clearly involved in this racket. Bureau Report, Gomantak TV. कॅश फॉर जॉब स्कॅम घोटाळो सरकारानच उक्ताडार हाडलो. हातूंत घुसपिल्ल्या कोणाकूच सोडचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान ह्यान आदींच सांगलां. तेन्ना विरोधकांनी कितें आरोप करचे न्ही अशें भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक सांगता. पुलीस तपास योग्य दिकेन सुरू आसा. पुलिसांक आपलें काम वेवस्थीत करूनी अशें ताचें म्हणणें. Governmental initiative and proactiveness has led to these conmen and conwomen being exposed. And it is very important that Honorable Chief Minister himself has said that it is at the instance of the government that the first FIR has come to be filed against these conmen and conwomen. This action of the government of ensuring that the corrupt are brought to book has given confidence to people who have janchi fasavणूक जाल्या to come and file FIRs against these conwomen and conmen who have promised government jobs. What is important to note is government's initiative ensure the first FIR action against these conmen and conwomen, and thereafter complaints have come to be filed
And on the basis of the complaints against these conmen and conwomen, FIRs have been registered. Investigation